गोयच्या पारंपरिक नुस्तेकारा खातीर नुस्तेमारी कार्ड आता सक्तीचे आसतले। नुस्तेकारांक नुस्तेमारी खात्यान दिल्ले वळखपत्र घेवचे पडटले। जाचे कडेन हे कार्ड ना तांकां बाजारात वा गावात नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना। फक्त गोयच्या रहिवाशांक ही कार्डा दितले। ह्या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोणी सापडल्यार तांची माहिती पोलिसांक दिवची अशी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगला। गोयातल्या 5 IAS अधिकाऱ्यांची बदली केल्या। गोय राज्याचे वेंचणूक आयुक्त आणि IAS संजय गोयल हांची अरुणाचल प्रदेशात बदली केल्या। IGP अजय कृष्ण शर्मा, DIG वर्षा शर्मा हांची दिल्लीत बदली जाल्यार SP आरशी आदिल आणि टिकम सिंग वर्मा हांची जम्मू काश्मीरात बदली केल्या। तशेंच IPS गौरव शिकरवार आणि श्वेता सिंह चौहान हांची गोयात बदली केल्या। केंद्रीय गृह मंत्रालयान ह्या विशींचो आदेश जारी केलो। वास्को MMCची आदली नगराध्यक्ष शांती मांद्रेकराच्या फुडारपणाखाला थळावी बायलांनी वीज बिलात सतत वाढ जाल्ल्यान वास्कोच्या वीज कार्यालयात घेराव घातलो। वीज दर वाढून सामान्य नागरिकांच्या आर्थीक जिणेचेर परिणाम जावपाक लागला आरोप आंदोलकांनी केला। सरकारान बेगोबेग सुटका दिवची अशी मागणी तांच्यांनी केली। या आमच्या प्रश्नाक आपेस आयल्यार आमी वीज मंत्र्याच्या घरा मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी शांती मांद्रेकरान दिल्या। राज्यभर पावसाची तीव्रता चालूच उरतली असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। हवामान खात्यान 9 जुलै ते 15 जुलै मेरेन उत्तर आणि दक्षिण गोयात मध्यम पावस पडपाचो अदमास काढला। कांय वाठारांनी केन्नाय व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून नागरिकांनी गरजेची जतनाय घेवची असो उलो खात्यान मारला। दोन 2006 वर्सा मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणात दोशी थारिल्ल्या उच्च न्यायालयान लेखी निवेदन सादर करपाक आणि मुजत दिल्या। या प्रकरणात दोशी रोहन पै धुंगट, शंकर तिवारी आणि रायन पिंटो हांगा आपली लेखी बाजू मांडपा खातीर अतिरिक्त वेळ दिवपाचो निर्णय न्यायालयान घेतला। हे खातीर या प्रकरणाची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या। आता या प्रकरणात फुडली सुनावणी 13 जुलैक जातली। फातोडा मतदारसंघातल्या दावोंडे वाठारात प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायला। व्हडा संख्येन लोकांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन मडगांव पालिके आड मोर्चा काढलो। या प्रकल्पाचो पर्यावरण, मुळाव्या साधन सुविधा आणि थळाव्या लोकांच्या जिणेचेर वायट परिणाम जातलो असो भंय आंदोलकांनी उक्तायला। कला अकादमीचे दिनानाथ मंगेशकर सभाघर 1 ऑगस्ट सावन दुरुस्ती खातीर बंद आसतले। हे काम केन्ना पुराय जातले ते निमाण्या अहवालाचेर निंबून आसा। हे खातीर IIT चेन्नईन डॉक्टर पिल्लय हांची तज्ञ म्हूण नेमणूक केल्या अशी माहिती कला अकादमी वांगडी सचिव शंकर गांवकर हांणी दिली। तशेंच कोंकणी नाट्य सर्तीच्या भांगरा उत्सव सुवाळ्या निमतान शुक्रारा नाटककार पुंडलीक नायक हांचो जिणे गौरव पुरस्कार भोवमान जातलो। तशेंच कोंकणी नाट्य मेळावेले 30 वेगवेगळ्या पुरस्कारांचे वांटप जातले अशें कोळेकारान सांगले। आमच्याकडे पॅट्रिंगाच्यो 2 बोटी आसात आणि नुस्तेकारांच्या मस्तीन आमी चडांत चड बेकायदेशीर नुस्तेमारी ट्रॉलर धरल्यात अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगले। ड्रोनाची गरज आसा काय ना ते कांय वेळान कळटले अशें ताचें म्हणणें। कुट्टरीच्या मायणा वाठारात प्रस्तावित हाऊसिंग प्रकल्पावेल्यान पंचायतीच्या कारभाराचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासल्यात। या प्रकरणात साश्रीचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर हांणी कुट्टरे पंचायतीत आपल्या कर्तव्यात आपेश आयिल्ल्याचे निरीक्षण नोंदयले उपरांत थळाव्यांनी आदलो सरपंच आणि पंचायत सचिवाड कारवायेची मागणी केल्या। तांणी आपली कायदेशीर जापसालदारकी पारदर्शक रितीन पाळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करून विभागीय आणि शिस्तबद्ध कारवाय करपाची मागणी करून निवेदन सादर केला। कुळे शिगांव पंचायत वाठारात रस्त्या कुशीक वाडिल्ल्या झाडांक लागून दुचाकी चलोवप्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा।
अपघात जावचे न्हय हे खातीर शिगांव ते बिंबल मेटावाडो रस्त्या कुशीकची प्रशासनान बेगोबेग झाडां बेंडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी गोंयाक भेट दितना संघटनात्मक वावर निवळ घेवपा खातीर रणनीतीचेर चर्चा केली। सुमार 3 वरां ही बसका सुरू आसली। ह्या बसकेत खंयच्याच संभाव्य उमेदवाराच्या नावाची चर्चा जावंक ना, तरी लेगीत 2027 वर्साचे वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्ष आनीकूय घटमूट करपाचेर चर्चा जाली। तशेंच ज्या मतदारसंघात नव्या चेहऱ्याची गरज आसतली त्या मतदारसंघात नवी तोंडां दिश्टी पडटली। आगरवाड्यावेल्या सरकारी हायस्कुलाचो आवड हळशीक जाला। स्कुलाच्या सरभोंवतणी रान वाडला, तशेंच मैदानाची स्थिती जाल्यार भयंकर जाल्या। तशेंच स्कुलाच्या कुशीकूच कोयर दवरतात, ताका लागून ह्या सगळ्यांचो त्रास विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक जाता। देखून हाचेर उपाय येवजण करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। गुळे वखदाड केल्ले कार्यावळी पर्वरे पुलिसांनी एकल्याक अटक केली। पर्वरेच्या नाना नानी पार्क वाठारात सापळो रचून पुलिसांनी ही कारवाय केली। दुबाविता कडल्यान पुलिसांनी सुमार 159 ग्रामाचो गांजो जप्त केलो आसून तांची किंमत 19,000 रुपया आशिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले। या प्रकरणात NDPS कायद्या खाला गुन्यांव दाखल केला आणि फुडलो तपास सुरू आसा। नुवे वाठारात एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयली। 2 दीस पयलीं नुवे वाठारांतल्या एका 85 वर्साचे जाणटे बायलेचेर विनयभंग आनी लैंगीक अत्याचार जाल्ल्यान पुलीस स्टेशनात हिस्ट्री शिटरा आड गुन्यांव नोंद केला। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंय काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकार हांणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थलपती विजय हांची भेट घेतली। गोंयच्यान वालंकांनी वतात ताचे खातीर गोवा निवास उबारपाची मागणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याकडेन केल्या। ताचो सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा अशें गिरीश चोडणकारान सांगलें। गोंयच्या पारंपारीक नुस्तेकारां खातीर नुस्तेमारी कार्ड आतां सक्तीचें आसतलें। नुस्तेकारांक नुस्तेमारी खात्यान दिल्लें वळखपत्र घेवचें पडटलें। जांचे कडेन हें कार्ड ना तांकां बाजारांत वा गांवांत नुस्तें विकपाक परवानगी मेळची ना। फक्त गोंयच्या रहिवाशांक ही कार्डां दितले। ह्या कार्डा शिवाय नुस्तें विकतना कोणी सांपडल्यार ताची म्हायती पुलिसांक दिवची अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। तशेंच रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। मडगांव IDBI बँकेच्या ATM कॅश डिस्पेन्सरीत कांय म्हयन्या पयलीं फटीच्यो नोटी मेळ्ळा अशी कागाळ IDBI बँकेच्या मॅनेजरान पुलीस स्टेशनात दाखल केल्ली। ह्या प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत अब्दुल निसाराक मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळा वयल्यान इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलो। उपरांत मडगांव पुलिसाच्या एका पंगडान वचून दुबावीत आरोपीक गोंयांत हाडलो। सध्या ह्या दुबाविताचेर न्यायालयान कस्टडी फर्मायला। कळंगूट संदीप सलायम खून प्रकरणातली दुबावीत अक्षता MK हिका म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 5 दिसांच्या पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या। तपास अधिकारी दुबावीत आरोपींची चौकशी करून पुरावे एकठांय करतले। अयोध्येतल्या राम देवळाच्या देणगी चोरी प्रकरणात पोलिसांनी व्हडली सुदारणा केल्या। चौकशी करताना आरोपींनी चोरी केले पैसे आपल्या नात्यांतल्या म्हणजे सोयऱ्याच्या बँक खात्यांत धाडले आणि उपरांत वेगवेगळ्या व्यवहारांतल्यान परतून हस्तांतरीत केले अशें मान्य केल्याची माहिती मेळ्ळ्या।
आता पोलीस बेपत्ता जाल्ली रोख रक्कम आनी दागिने मेळोवपा खातीर वावुरतात. चौकशी चालू आसा आनी बेगीनूच आनीक तपशील मेळपाची शक्यताय आसा. महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यात व्हड पावस पडून HPCLच्या कारखान्यांतल्यान सुमार 3000 LPG सिलिंडर पातलगंगा न्हंयत व्हांवून गेले. एक धक्को दिवपी व्हिडिओत सिलिंडर नेटान वचपी उदकान व्हांवतना दिसले. दर्यादेगेर व्हांवपी खंयच्याय सिलिंडराक हात लावचो न्हय वा एकठांय करचें न्हय अशी शिटकावणी अधिकाऱ्यांनी दिल्या. बचाव आनी सुरक्षेचे पंगड परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अँथनी अल्बनीसा कडेन मेलबर्नात भेट दिली. भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीती भागीदारी घटमूट करपाची वचनबद्धताय दोनूय फुडाऱ्यांनी परतून दाखयली. वेपार, गुंतवणूक, उद्देग, शिक्षण ह्या मळार सहकार्यांचो विस्तार करपा विशीं तांणी चर्चा केली. तशेंच फुडाऱ्यांनी सेल्फी शेअर करून दोनूय राष्ट्रां मदल्या उबदार आनी इश्टागती संबंदांचेर भर दिलो. महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा वाठारांतल्या कांय वाठारांनी सौम्य भूकंप जाल्ल्याचें जाणवले. नांदेड, हिंगोली, परभणी जिल्ह्यात भूकंपाची म्हायती मेळ्ळ्या. कसलोच जीव वा मालमत्तेचो लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. अधिकारी परिस्थितीचेर नदर दवरतात आनी फुडल्या अपडेटाची वाट पळयतात. कुवेत आनी बहरीनातल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळाचेर मिसायल आनी ड्रोन हल्लो केल्ल्याचो दावो इराणान केला. हालींच अमेरिकेच्या हल्ल्या उपरांत हे संप जाल्यात, जाका लागून ह्या वाठारांत तणाव आनीक वाडला. सुरक्षेची परिस्थिती ताणून उरिल्ल्यान आखाती देशाक हाय अलर्टात दवरल्यात. अधिकारी घडामोडींचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात. दिल्लीत बिरेस्तारा 9 जुलै 2026 वर्साची सगळ्यात निवळ हवेची नोंद जाली आनी ताका लागून थंयच्या लोकांक येवकाराची सुटका मेळ्ळी. शाराच्या हवेच्या दर्जाच्या निर्देशकांत फाटल्या दिसाच्या तुळेंत बरीच सुदारणा दिसून आयल्या. अनुकूल हवामान आनी पावस हाका लागून हवेचो दर्जो सुदारपाक मदत जाली अशें मानतात. राजधानी भरांतल्या प्रदुशणाच्या पातळेचेर अधिकारी नियंत्रण दवरपाचें काम चालू दवरलां. बिहार शिक्षण खात्यान 3035 सरकारी शाळा शिक्षकांक बनावट पदवी आनी खोटी प्रमाणपत्रां खातीर काडून उडोवपाचो निर्णय घेतला. व्हिजिलन्स ब्युरोच्या चौकशेंत 2006 ते 2015 ह्या काळात शिक्षक भरतीत व्हडली अनियमितताय दिसून आयल्या. आतां मेरेन 1830 FIR नोंद जाल्यात आनी गुन्यांवकार थालिल्ल्यांक दिल्लो पगार वसूल करपाची सरकारची येवजण आसा. शिक्षण वेवस्थेत पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर व्हड कारवाय करपाचो एक भाग आसा.